गोयचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवन साहित्यिकांक मेळिल्ले पुरस्कार सोडचे नात। साहित्यिकांची हत्या जाता म्हूण एके वटेन देशभरांत साहित्यिक पुरस्कार परते दितात। गोयचे साहित्यिकांनी मात मारते घेतला। ते खंय एकठांय येवन व्यक्ती स्वातंत्र्या खातीर आवाज काडटले। गोयचे साहित्यिकांची सध्या फक्त तोंडाची बाता। निषेधाची दिका थारावंकय खंय ते आनीक एक बसका घेतले। हेच सांगूंक तांणी मिडियाक आपयले। तांचे कोतान निषेधाची भूमिका खंय साहित्य अकादमीन घेवंक जाय। And instantly, I declared myself, I could not tolerate, I declared myself that I will go away with my Sahitya Akademi Award. Later on, when my colleagues came to know that I had taken this decision, particularly Dr. Naik and all, they called me and said that we will fight united and that will give more impact. We will continue this fight till the International Film Festival is coming in Goa. We have decided that. Sahitya Akademi returning the award to Sahitya Akademi, I personally don't think that it is going to solve or address our grievance. We are going to meet Honorable Governor, who is author in her own right. At the same time, we are told that Sahitya Akademi has convened extraordinary Executive Council meeting next week, somewhere on 23rd of October. And we are hopeful that Sahitya Akademi will unequivocally condemn the murders of rationalist intellectuals and demand stringent government measures against the growing cultural terrorism that suffocates literary and cultural expression of creative artists. साहित्यिकांची हत्या जाता आणि ताचेर कसलीच कारवाय जायना म्हूण देशभरातले एक साहित्यिक साहित्य अकादमी पुरस्कार परत दिवंक लागल्यात। मात गोयचे साहित्यिक सध्या फक्त निवेदना निषेधाची भाषा करतात। भूमिका खंय साहित्य अकादमीन थारावपाची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार। मिड डे मिलाची सुधारित येवजण शिक्षण खात्यान जाहीर केल्या। नव्या येवजणेप्रमाण आठवड्याचे 6 दिसांक 6 वेगवेगळे तरेचे थारायल्ले पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांक खावपाक मेळटले। खात्यान मिलाच्या दरान विद्यार्थ्यां फाटल्यान 63 पैशांनी वाड केल्या। भुरग्यां खातीर आयिल्ले खाण पयली शिक्षकान आनी एका पीटीएच्या वांगड्यान खावन तपासचे आनी मागीरूच भुरग्यांक दिवचे। तशेंच ज्या दिसा खाण खावपासारखे आसना त्या दिसाचे पैसे खाण करतल्याक मेळचे ना। पळयात रिपोर्ट। फाटल्या 2 वर्सांत 6 शाळांनी मिड डे मिलाच्यो विखबादेच्यो घडणुको घडिल्ल्यो आनी तातूंत वट्ट 20 भुरग्यांक हॉस्पिटलांत घालची पडिल्ली। शिक्षण खात्यान मिड डे मिला खातीर सुधारित येवजण तयार केल्या। ही येवजण 1 नोव्हेंबरा सावन चालीक लागतली। नवे येवजणे प्रमाण पयल्या दिसा छोले भाजी आनी पाव वा पोळी मेळटली। दुसरे दिसा मसूरची भाजी आनी चपाती, तिसरे दिसा तांबडे चवळेची म्हळ्यार हरसाण्याची भाजी आनी चपाती, चौथे दिसा चण्याची भाजी वांगडा पाव वा पोळी, पाचवे दिसा चणा कुळीत मिक्स भाजी आनी पाव वा पोळी, 6वे दिसा चवळी पावटे मिक्स भाजी आनी चपाती मेळटली। नवे येवजणेन बदल केल्यात ते अशे। दर एका प्लेटी फाटल्यान प्राथमिक शाळे खातीर 6.18 रुपया म्हळ्यार 63 पैशांनी वाड केल्या। माध्यमिक शाळेन 61 पैशांनी वाड केल्या। मिड डे मिलाच्या नव्या येवजणेन शिक्षक आनी पालकांचेर जबाबदारी दिल्या ती अशी। मुख्याध्यापक वा शिक्षकान मिड डे मील भुरग्यांक दिवचे पयलीं खावन तपासून पळोवचे। खाणाचो दर्जो, प्रमाण आनी हेर गजाली दर दिसा रजिस्टरान नोंद करून दवरचे। पीटीएच्या खंयच्याय एका पालकान दर दिसा खाण खावन तपासून पळोवचे। खाण सारखे असल्यारूच पालकान बिलाचेर सय करची। ही येवजण 1 नोव्हेंबरा सावन चालीक लागता। मात ह्या येवजणेच्या परिपत्रकान पयली भशेन पाली पडपाच्यो घडणुको वा जेवण इबाडपाच्यो घडणुको जावच्यो न्ही म्हूण कितें करचें ताचेर आप वावरपी गटांक वा महिला मंडळांक कांयच निर्देश दिल्ले ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार। घेऊया एक विराम।